SC, ST आणि OBC या तीन घटकांक आज ऑफिशियल कायदेशीर गॅझेट पब्लिशान छापून आयिल्ले आसात की पोस्ट जो ग्रॅज्युएशन जे आसा ताका रिजर्वेशन मेळचें अशें म्हणून. आनी ह्या संदर्भात हांव आमचे गोयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोदजी सावंत सगळ्या ह्या गोमंतक बहुजन महासंघाच्या वतीन बहुजन संघाच्या वतीन खूब मनापासून आभार व्यक्त करता. बरेचशे जाणांनी ह्या संदर्भात बरेचशे जाणांक लिडरांक टार्गेट करपाचो प्रयत्न केल्लो, पूण हांव इतलेंच म्हणून मेजावेलें केळें करून फिर्याद जोडपाची गरज ना. आमी जे लिडर जे आसात आनी खास करून ह्या बहुजन समाजाचे नेतृत्व करतात तांकां पूर्णपणे खबर आसा, कारण हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा, घटनात्मक अधिकार जावन आसा. बरेचश्यो काही गोष्टी कोर्टान मॅटर आशिल्ल्यो ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी समजून घेवपाक जाय. पण आमचे गोयच्या मुख्यमंत्र्यान शांतपणान थंड तकलेन धरून हे सगळ्या काही गोष्टीचे अडथळे जे आसात ते पयस करून ह्या लोकांक जो SC, ST, OBC जे रिजर्वेशनाची अत्यंत डिमांड आशिल्लो, कारण एकंदरीत आमी जर पर्सेंटेज जर पळयली जाल्यार आज पर्यंत जे ह्या गेली कितलीक 20 वर्सां सुद्दां आमी इतिहास जर काढलो, रिकॉर्ड जर काढलो जाल्यार म्हाका दिसता 2.3% रिजर्वेशन म्हणजे विदाउट रिजर्वेशन ह्या कम्युनिटींतल्या ह्या बहुजन समाजातल्या लोकांक तातूंत रिजर्वेशन मेळिल्लें आसा. आनी आज हो एकंदरीत जेन्ना रिजर्वेशन मोठे संख्येन प्राप्त जातले दॅट 41%, डेफिनेटली ह्या बारीक समाजातले भुरगे जे आसात त्या MD पर्यंत किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक तांकां शक्य जातलें. बरेच वर्सांनी OBC आणि ST जे आसा तांकां पोस्ट ग्रॅज्युएशन ह्या संबंधी जे रिजर्वेशन आशिल्लें पयलीं ते रिजर्वेशन आयच्या गॅझेटीचेर एप्रूव जाल्लें आसा. आमी दोगूय इतरय बी आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर जे आसात ते माननीय मुख्यमंत्र्यांक मना पासून देवत करून दितात की तांणी पुढाकार घेतलो. आमी नक्कीच थोडीशी हेवट्यान याद केली, प्रोसेशन थोडेशें केलें, पूण माननीय मुख्यमंत्र्यान आनी ह्या सरकारान हे एप्रुवल आसा दिल्लें आसा. आणि 19च्या वर्सा पासून ताची कार्यान्वयन जातली, इम्प्लिमेंटेशन जातलें 19च्या वर्सा पासून. डेंटला संबंधी अजून येवं ना, पण एकदां मेडिकलाक जालें पोस्ट ग्रॅज्युएशन रिजर्वेशन, तशेंच डेंटलाक बी सहज जातलें हातूंत दुबावूच ना. पण आमचो प्रयत्न आसतलो की डेंटला संबंधी सुद्दां आतांच प्रयत्न लागपाचे आनी पॉसिबली ह्या एकेडमीक इयराक आमच्या गोंयभरच्या भुरग्यांक ST, SC आनी OBC आनी SC हांकां सगळ्यांक रिजर्वेशन मेळटलें. जेणे करून भुरग्यांक एक संद मेळटली की प्रोफेशनल कोर्सेस जे आसा पयलीं हायर एज्युकेशन ते तांकां घेवपाची सवलत मेळूंक शकता.